पणजेच्या सीसीपीच्या 17 व्हेकल्स हाज्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार म्हज्या बरोबर आसात पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात, सीसीबीचे चेअरपर्सन बाबू उदय मडकईकर, कमिशनर बाब संजीत, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स, थोडे जाण बसल्या, थोड्या जाणांक बसोंक खुर्च्यो ना, हे सगळे काउन्सिलर्स, म्हज्या समोर आशिल्लो सगळो स्टाफ, पत्रकार भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयली हांव सीसीबीचे अभिनंदन करता की पणजे स्मार्ट सिटी हे शहर क्लीन दवरपा खातीर सगळ्यात व्हडलो रोल जर कोणाचो आसत जाल्यार तो सीसीबीच्या गार्बेज कलेक्शन वर्करांचो. तांचे सगळ्यांनी तांचे अभिनंदन करचें. एकदां बरेचशे फावटी आमी पळयता पयशे आसता पळय न्ही ते मोडपाकूय कळपाक जाय. हांव आतां संजिता कडेन उलयतालो. 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे म्हणजे 14 फायनान्स कमिशन सोंपोवन 15 फायनान्स कमिशन लागले. 15 फायनान्स कमिशनाचो पयलो इन्स्टॉलमेंटूय आयलो. पण खुबशे जाण म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे सीओ आसत किंवा पंचायतीचो तो सेक्रेटरी आसत किंवा हांगासर संजितान इनिशिएटिव्स घेवन म्हाका खूब बरें दिसता की आय थिंक 10 crores 10 कोटी रुपया खर्च करून ह्यो सगळ्यो व्हेकल्स घेतल्यो. अजूनय म्हणजे आतां आमी हय व्हेकल कॉस्ट 3 कोटी प्लस त्याच्या बरोबर बायोडायजेस्टर एवरीथींग. हांवें कित्याक म्हटलें तर पयशे लोकां खातीर बऱ्या पद्दतीत कशे यूज करतले हे बी ठरोवपाचें पडटा आनी त्या पद्दतीन ते यूज करचें पडटा. अजूनय कितल्योश्योच म्युन्सिपालिटी आसा आतां इलेक्शनाक वचपाच्या, थोड्या जाणांचे 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे तशेच आसात, अजूनय स्पेंड करूंक ना. आमी 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे दितले. हे फावटी 15 फायनान्स कमिशनान तांकां पयशे आनीक वाडोवनूय मेळ्ळ्या. जर काम केलें जाल्यार पयशे चडूय दिवपाक मेळटा. म्हणजे निदान फॉर द लोकल बॉडीज तांचे जे पयशे म्हणजे कितें दिवपाक जाय, सरकार खंयसरूच कमी पडचे ना. तांचे जे पयशे दिवपाक जाय हे निश्चितच रित्या तांकां पयशे दितले. बाबू उदय मडकईकर हाणें उलयता आसतना एक प्रश्न मुद्दामून म्हणजे गार्बेज कलेक्टर वर्करांचो मांडलो. खूब वर्सां जाली की 20 तांचो असो हेजो प्रेजिडेंटूय आसा, युनियनचो प्रेजिडेंट हांगासर आसा की तोय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा की हो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून. पण हांवें ताका एक आश्वासन दिलां की येता त्या कॅबिनेटान जे पोस्ट वेकंट आसा, आय थिंक कितले वेकंट आसा 75 पोस्ट वेकंट आसा ऑन अ सिनियरिटी बेसीस, ते डायरेक्टली पोस्ट जे आसा हे भरले वयतले. त्या ती 75 जाणांक डायरेक्टली घेतले वयतले ह्या कॅबिनेटानूच. म्हणजे कमिंग कॅबिनेट जे आसतले तितूर ताजें डिसिजन जातलें. सायड बाय सायड बाकीच्या जाणांक कशा पद्दतीत एकोमोडेट करूंक मेळटा, कशा पद्दतीत घेवपाक मेळटा. आणि इवन दो म्हणजे हे 75 घेतले काय फुडली प्रोविजन आसतली की जो सिनियरिटीन आसा, जो रिटायर्ड जाता ताका ऑटोमॅटिकली फुडल्या परमिशनाक येवचो पडचो ना. देर इज अ रायट गिवन फॉर द कमिशनर एंड काउन्सील कॅन डिसायड दे कॅन डायरेक्टली टेक हिम. हे प्रोविजन करून दवरले वयतलें जेणे करून परत हो प्रश्न जो आसा हो सरकारा कडेन येवपाक जायना. जशी वॅकन्सी क्रिएट जाता त्या पद्दतीन सिनियरिटीन आसतलो तो वयतलो. दीस इज नॉट ओन्ली फॉर द सीसीपी बट म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर सुद्दां सगळ्या होच प्रश्न जो आसा अशाच पद्दतीन सरकार सोडोवपाच्या विचारान आसा. आनी निश्चितच आमी सगळे जाण म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें, हें सरकार बारीक मनशाचें आयकता. हें सरकार बारीक मनशाचो आसा जो कश्ट करता ते आमकां खबर आसा. कारण ते सगळ्यात ती सिटी क्लीन दवरपा खातीर सगळ्यात व्हड काम जर कोण करता आसत तर आमचे म्युन्सिपालिटींतले वर्कर करता. पण हे इतक्याचेर भागचे ना. म्हणजे आमी प्रत्येक फावटी स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय म्हणून सगळे सांगतात, बट बरेचशे फावटी घरा कडल्यान भायर सरता प्लास्टीकची पिशवी घेता, ती खंय तरी डस्टबीन थंय उडोवच्या म्हणजे अशी काडटा आनी रस्त्यार उडयता. गोंयकारांनी तितकें लक्षांत दवरचें पडटलें की तुमी मुद्दामून पळयात खंयच्याच सिटीत खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीची गार्बेज कलेक्शन खंयसरूच करिना. तुम्ही मुद्दामून पळयता हार्डली फक्त ओन्ली इन मध्य प्रदेश, ते बी इन कॅपिटल. पण आमी गोंयभर पुराय हायवेज किंवा पुराय स्टेट हायवेज मेन रस्ते जे आसा पळय त्या सायडीची गार्बेज काडपाचें काम हे सरकार करता, आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करता. बट सगळ्या गोंयकारांनी जर इतकें लक्षांत घेतलें की म्हाजें गोंय सुंदर गोंय स्वच्छ गोंय जर दवरतलो आसत जाल्यार निदान घरातली गार्बेज जी आसा ही काडून रस्त्यार उडोव नाकात. खंयसरूय जर ट्रक हाडून खंयची इंडस्ट्रियल गार्बेज हाडून गांवांनी व्हरून उडोव नाकात, बंद करात.
की सरकार इंडस्ट्रियल गार्बेज घेवपाचेंय प्रोविजन केलां. घराघरांतली गार्बेज घेवपाक त्या म्युन्सिपाल्टीन त्या पंचायतीन प्रत्येक कडेन गार्बेज कलेक्शन दवरल्या. थंयसरूय तेंच्यांनी ती उडोवची, जेणे करून हें गोंय जें आसा हें स्वच्छ आनी नितळ गोंय उरतलें अशें म्हाका दिसता. आमी सगळ्यांनी जर जापसालदारकी घेतली जाल्यारूच शक्य आसा. आजच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव परत एकदां म्हणजे पणजेच्या CCPक खरोखरूच अभिनंदन करता की तेंच्यांनी एडवान्स पद्दतीत म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट आसतली, गार्बेज कलेक्शन आसतली, म्हणजे इवन दो सगळ्यो व्हेकल ज्यो सुद्दां घेतल्या त्यो इन एडवान्स टॅक्नोलॉजीच्यो व्हेकल्स हांगासर घेतल्या आनी खास करून ह्या सुवाळ्याक मुद्दामून हांगासर म्हाका उलोवपा खातीर आपयलो त्या खातीर परत एकदां हांव तांकां धन्यवाद दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता.